पहिले सोतेरे मी देवाचे उतार मी पळयो एफेसकारांक बरयलें पत्र दुसरो अध्याय वाक्य 20 ते 22 म्हणसर एफेसियन चॅप्टर 2 वर्स 20 to 22 20 ते 20 आणि 2 वाक्य एफेसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 20 21 and verses 22 तेसे सांगता देवाचे उतर धमदुताचे आणि प्रभादेच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां सुवार्थ मेळ्ळेली धर्मदुता मारिफात आनी धर्मदुतांची आमकां घाल्ली ती बुन्याद प्रेज द लॉर्ड आनी ताचे तावन आमकां मेळ्ळी फुळ्यात क्लियर सांगता हांगा धर्मदुताचे आनी प्रभादेच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान प्रेज द लॉर्ड जेजू क्रिस्त त्या बांदपाचो म्हळ्या फातोर भावार्थ आमकां मेळ्ळा त्यार जेजू तावन जेजूत आमकां बांदपाचो मुल्या फातोर म्हळ्यार आमच्या जिवितांत बांदप खंयचें भावार्थाचें बांदप प्रेज द लॉर्ड आनी बुन्याद खंयचें जेजू क्रिस्त आमची बुन्याद प्रेज द लॉर्ड आनी तो द फावंडेशन आमच्या जिविताचें फावंडेशन बुन्याद तस्सो ताचेर आमचें जिवीत बांदून हाडल्यार ताचेर आमचें कुटुंब बांदून हाडल्यार कितलें अनवरां कितें आयल्यार आमी सैत्यवन जातले हांव प्रेज द लॉर्ड कितें आमकां पाडाव करूंक शकचें ना खंयचेंच आमकां नाश करूंक शकचें ना कित्याक आमचो भावार्थ आनी भरवोसो आसा जेजूचेर तितलो आमच्या बुन्यादीचो मुल्या फातोर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मुखार 20 आनी 1 वाक्य 21 ताचेर सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता प्रेज द लॉर्ड तर आमचें बांदप म्हळ्यार आत्मीक बांदप आमी जाता सोम्याचें मंदीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें तुमच्या बांदपा विशयी कितें देव उलयना हें बांदपा विशयी म्हळ्यार आमचेंत बांदप आमचेंत वैयक्तीक कूड हातूं आसा भावार्थ हातूंत आसा जेजूची झरी हांगा फुटल्यात तेत कुरपेच्यो झरी जेन्ना कुर्सातावन जेजूचे कडवळ उक्ते गेले त्या कडवळांत व्हडलें तें उदक आनी रगत ती काकूळ ती कुरपा आमकां मेळ्ळ्या आनी ताचे वरवीं आमकां भावार्थ उत्पन्न जाला आनी त्या भावार्थाची बुन्याद जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ताचेर आमचे भावार्थाचे बांदप आमी बांदून हाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून क्रिस्ताच्या एकवटान मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी हेरां सांगता पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी देवाचें मंदीर जायशें बांदून हाडल्या प्रेज द लॉर्ड देखून देवाचें मंदीर कोणीय न्हय खंयचेंय न्हय मगर आमींत खुद्द हर एकलें देवाचें मंदीर जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर आमी बगलें नासल्यार सांगया तूं देवाचें मंदीर सांगयेत गे करेक्ट एकामेका पळोवन फाटल्यान सांगयेत तूं देवाचें मंदीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव तुजे थंय वस्ती करता देव तुजे थंय वस्ती करता देखून तूं देवाचें मंदीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून हें मंदीर आमी सांबाळूंक जाय जर कोटेपण राग मसोर हागे जिद्द ह्या मंदिरांत आसल्यार थंय देवाक वस्ती करूंक जागो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी म्हूण सांगता प्रेज द लॉर्ड देखून आमचें थंय कित्याक म्हळ्यार चड आसता एक एक फावटी आमी मनशां सैमांत आसता आमकां थोडे फावटी रागी आसता मोसरी आसता गी आसता दुसऱ्यांनी बरें जालें एक फावटी पळोवंक जायना थोडे संगती आसात प्रेज द लॉर्ड कोणाक हर एकल्यान तें आसा म्हजें तें आसतलें तुमचें तें आसात खंडीत जावं देखून हे पुरा आमी ह्या करिज्मांत ह्या प्राजीत काळांत तें काणूडोवंक आमकां एक देव अवकाश दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आतां आमकां इल्लेसो टायम आसा आमी बसून आमकांच आमी देवाक समर्पण करून दिवन आमच्या जिवितांत कितें देवाक मानवनांतलें आसा ह्या देवाच्या विरोध आसा देवाच्या उतरा विरोध आसा तें सगळें देव खंडीत जावन उमटून काडटलो प्रेज द लॉर्ड जेजून सांगलेलीं उतरां उडास दवरा जें कितें बापान रोयनातलेलें कितें आसा तें सगळें हांव उमटून काडटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बापान रोयनातलेलें हर एक जडां हांव उमटून काडटलो प्रेज द लॉर्ड उमटून काडचें म्हळ्यार पाळो समेत उमटून काडचें मागीर तें किर्लोंक साध्य ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दवरया कोरिंथकाराचें पयलें पत्र आमी पळया 3रो अध्याय कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 9 ते 12 वाक्या मसर 9 ते 12 वाक्या मसर पळया आमी सर्व देवाच्या सेवेंत
आम्ही सगळे साव रेडी काले तुम्ही करता जाल्यार तुम्ही साव रेडी आम्ही सगळे देखून आम्ही तुका म्हजी गरज ना या म्हाका तुजी गरज ना म्हणून कोणाच्यानी तुमकां सांगूंक जायना प्रेज द लॉर्ड केद जालां पळया तुमी तशें सांगतात पळया त्या मनशाची गरज पडचे बरी देव तुमकां करता प्रेज द लॉर्ड देव कोणाक करता एक कोंगणे ते गाद आसा न्ही गे कळ्ळें जाण्ण कान उडयल्लो सारोणीचो कुंटय उपकार पडटा देखून आमी कोणाक कितें सांगूंक साधना आमी सर्व देवाच्या सेवेंत सावड हें परत परत सांगया आमी सर्व देवाच्या सेवेंत सहा वावराडे आमी सर्व देवाच्या सेवेंत सहा वावराडे प्रेज द लॉर्ड आनी देव काले म्हणटा तुमी ताचे शेत शेत म्हळ्यार शेतांत खाली दोरयेत ह्या खंयचे बेळ्ळें केल्यार बरें जाता नाजाल्यार पणगेल पडल्यार कालें जाता तांदूळ नाका जाल्यार तण आनी कालें बरें किरलोन तो गादो म्हणून कळना प्रेज द लॉर्ड पूण देवाचें शेत आमी प्रेज द लॉर्ड सांगया देवाचें शेत आमी आनी तशेंच बांदप आमी तशेंच बांदप प्रेज द लॉर्ड आमकां ही कूड कोणें दिल्ली आमकां क्रिएट केल्लें कोणें पळया तुमी पळया इजाया प्रवाच्या पुस्तकांत वाचल्यार 4 अध्याय दुसऱ्या वाक्यान सांगता आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तुका नांव दिल्लें प्रेज द लॉर्ड हांवें तुका आवयच्या गर्भांत आकारलेलें म्हळ्यार तुका रुपीत केल्लें तुज्या आवयच्या गर्भांत हांवें तुका रुपीत केल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर म्हाका आनी तुका रचलो शिल्पी कोण देव जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमच्या अर्येकल्याच्या कुडींत जेजूचें DNA आसा प्रेज द लॉर्ड कित्याक ताणें म्हाका आनी तुका क्रिएट केलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताणें आमकां रचलां आवयच्या गर्भांत ताणें आमकां आकार केला ताणें आमकां जिवीत दिलां ताणें आमकां आवयच्या गर्भांतल्यान सुरक्षीत भायर काडलां आनी आवयच्या उस्क्यार दिवन तसो पाणो दिल्लो देवान म्हणटा पवित्र पुस्तक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुखार सांगता पळय देवान म्हाका दिल्ले कृपेक सरी जावन एक महत्ववंत आनी खारबारी बांदपा बरी हांवें बुन्याद घाल्या अर्येकल्यांची बुन्याद तुमी अर्येकल्यांनी मागणें जावंक पुरो तुमी वांजेल जावंक पुरो ह्या कितें आराधन जावंक पुरो मिसाचें बलिदान हाचे वरवीं तुमी अर्येकल्यांनी तुमची आत्मीक बुन्याद घाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी त्या बांदपाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडटे आसात पळय बांदपा बरी हांवें बुन्याद घाल्या आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप सडयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हळ्यार सांव पावलो उपरांत सांव पावलोचे शिसांनी पुरा देवाचे उतार परगट करूंक बार्नबास जावंक पुरो तिमोथी जावंक पुरो हे पुरा जेजूची सुवार्ता परगट करताले प्रेज द लॉर्ड लूक जावंक पुरो लूक ही सांव पावलोचो सीस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मागीर ताचे सीस जावन आसले लिडिया ताची सीस जावन आसली मस्त जाण स्त्रियो आसले मस्त जाण दादले आसले देवाचे उतार सुवार्ता प्रसार करताले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण आपूण कशें बांदता त्या विशयी तर एकलो सत्र आतां सांव पावलो बुन्याद घाल्या आनी ती आमी बांदून हाडटे आसा देखून आमचें जिविताची ती बुन्याद ह्या आमच्या जिविताचें तें बिल्डींग आमी कशें बांदता म्हणून आमी सत्राय करीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कालन बांदता आमी आनी मुखार सांगता पळया कित्याक येदोळीस घाल्ले त्या बुन्यादी शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यानी घालूंक जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक बुन्याद कोणाकी घालूंक जायना आनी मुखार सांगता पळया पूण ह्या बुन्यादीचेर पळय कळ्यान तुवें बिल्डींग बांदलाय की म्हणून भंगारान बांदलाय की रुपयान बांदलाय की मोलादीक रत्नांनी बांदलाय की रुखान बांदलाय की तणान बांदलाय की वा बात्यानान बांदलाय की कोणी बांदीत जाल्यार हर एकल्याचें काम स्वस्त दिसून येतलें निमाण्या दिसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुमयेच्या दिसा तें परगट जातलें कित्याक तो दीस उजान उदेतलो अशें उजो हर एकल्याचें काम व्हरून पळयतलो प्रेज द लॉर्ड निमाणे दीस म्हळ्यार एंडींग टायम कालें जातलें सगळी कितें सोदोम आनी गमोर पळय नाश जालो उजान तशें निमाणें नाश जातलो प्रेज द लॉर्ड ते जाल्यार तुजें घर खंयच्यान बांदलें तुजें भावार्थ कसलो दोंडुलसो भावार्थ गी मनशा वयर भावार्थ गी खंय अजापान अद्भुत तांच्या फाटल्यान तो भावार्थ गी ह्या जेजूचेर खरो भावार्थ 3 संगती 3 गेटी आमच्या जिवितांत बंद करीचे प्रेज द लॉर्ड एक संवसाराची आशा आकांक्षा ही व्हडली गेट
आमकां मस्त जाणांक गरजेचे खंडीत जाय. हांवें उतार सांगतना खंडीत जावन म्हाकाय लागू जाता, तुमकांय लागू जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सगळी आमच्यो ह्यो गेटी, संवसाराची बुलोवणी आसा पळय, संवसाराची आशा आकांक्षा, ते आमकां देवा तावन पयस व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. देखून ती गेट पयलीं बंद करचें. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां जाय जाल्यार मात्र तुमी कितें गरजेचें आसा तें हाडा, मर्जेचें नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गरजेचें तुमच्या घरांनी आसूं दी, गरजेचें तुमच्या कुडीर आसूं दी, पूण मर्जेचें नाका. प्रेज द लॉर्ड. देखून कितें गरजेचें आसा तें आपडल्यार, तें हाडल्यार ताका कांय विरोध जायना. कित्याक म्हळ्यार तुका जाय तें गरज आसा तें मात्र. प्रेज द लॉर्ड. देखून पयले सुवातेर गेट आमी बंद करूंक जाय. संवसाराची खुशालकाय, आशा आकांक्षा हाका लुबदून रावचें. फर्स्ट गेट ही बांदप अत्यंत बांदली बरी आसता. दुसरी आनी एक गेट जावन आसा कुडीच्यो ओडण्यो. आमकां नानान त्या रितीन कुडीच्यो ओडण्यो आसात. त्या ओडण्यो आमी दादोशी करूंक वचूं नजो. ओडण्यो येवच्यो, ताळण्यो येवच्यो कांय पाताक न्ही, पूण ताळण्यो तुवें तुज्या जिवितांत त्यो जारी करच्यो, ताका जीव दिवचो, तें पाताक जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कुडीच्या ओडण्यातावन तुवें पयस रावचें. तिसरें दोळ्यांची पुसलावणी. हे दोन दोळे पळय कितलेंय पळयतात. प्रेज द लॉर्ड. भारी गरजेचें हांगा व्हडलें पाताक जावचें आमच्या दोळ्यां वरवीं. दोळे भिरंकूळ पातका कारण जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी थोडे संगती आमचे दोळे पवित्र. देखून जेजून सांगलेली तुमची दिश्ट, धर्मदिश्ट जेजू बरी जायचे. प्रेज द लॉर्ड. फारिजावान शास्त्रीन सांगले तुमची धर्मदिश्ट सारकी ना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. तुमी पळोवची दिश्ट सारकी ना. देखून आमची धर्मदिश्ट बरी जायचे, नितळ जायचे, पवित्र जायचे. देखून हर एक संगती आमी पळयत आसतना मस्त टॅम्पटेशन, मस्त कुडीच्यो ओडण्यो दोळ्यांत तावन येवच्यो. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजून सांगले जर पातकाक तुजो दोळो पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. प्रेज द लॉर्ड. कशें कोंकून काडचें? जेजून सांगले तो अर्थ न्ही. प्रेज द लॉर्ड. आतां कोणी एक पळयता तुका टॅम्पटेशन येता, तुजो दोळो कोंकून काडटाय. ओके, फाल्यां आनी कालें तुका नाका जाल्यार उलोवंक येता, जीब काटकन काडटाय. ना, तशें न्ही. प्रेज द लॉर्ड. तुजे दोळे पवित्रपण म्हळ्यार तूं कितें पळयताय तें पवित्रपणान पळोवंक प्रयत्न कर. नितळ म्हणून नितळ काळजान पळोवंक प्रयत्न कर. तुका खंयच्याय त्या पळयल्ले वरवीं तें टॅम्पटेशन तुका येना जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो कितें पळयताय इल्लेशें ताचें हांव तूं पयस राव. दोळ्यांची पुसलावणी म्हणटात ताका. ह्यो तीन गेटी, एक दोळ्यांची पुसलावणी, कुडीच्यो ओडण्यो आनी संवसाराची आशा आकांक्षा, दादोसकाय, संतोश. ह्या तीन गेटीत आमी बंद केल्यार आमची बुन्याद सारकी जाता. नाजाल्यार कितें जातलें तें भंगारान गी, बत्यानान गी, रुपयान गी आनी खंयच्या तणान गी बांदिल्लें बिल्डींग त्या दीस उजो पडटलो. एक दीस आमच्या जिविती सगळें तें कितें बांदिल्लें सगळें नाश जातलें. भावार्थान बांदलेलें तुमचें जिवीत मात्र शाश्वत उरतलें. तें उदकान जळोवन, उदकान वाळोवन वचना, उज्यान जळोवन वचना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून पळया उजो आनी उदक एक जावचें तें जेजू थंय मात्र. तुमी खंय पळया जर उजो पेट्टा जाल्यार तें उदक वतल्यार कालें जाता, उजो पालवता. प्रेज द लॉर्ड. उजो आसल्या कडेन उदक येवंक चान्स ना, उदक आसल्या कडेन उजो येवंक चान्स ना. दोनी सांगता जियेनात, पूण जेजू थंय मात्र दोनी सांगता जियेतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून उज्यान आनी आत्म्यान आमी पवित्र स्थान घेतलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून दोनी संगती आमचे ते आसात. जेजू ते आसल्यो आमचे ते आसल्यात. हाका एक दृश्टांत जाल्या पोरण्या सल्ल्यांत सगळे ते मस्त ते हे आसले देदळाचे पुरा प्रवादी म्हणून म्हणटाले तांकां. आनी ते बालदेवाचे प्रवादी पुरा. आमच्या निजा देवाचे न्ही, बालदेवाचे प्रवादी. सादारण एक 3.5 कितण आसले ते. आनी एक कॉम्पिटिशन पडटा तांचे थंय. प्रेज द लॉर्ड. एक देवाचो प्रवादी आनी बालदेवाचे प्रवादी हांचे मदें. देखून तो प्रवादी तांकां चॅलेंज दिता, तूं एक वेदी बांद, ताचे वयर शेळी मार, कितें गोरवां मारून दवर आनी तुज्या देवाक बोब मार, तो येता गी पळय, जलयता गी पळय. प्रेज द लॉर्ड. आनी हांव एक वेदी बांदता आनी त्या वेदीचेर हांव एक शेळी भेटयता आनी आमी मागता खंय उजो देंवन येता पळया म्हणून. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. हे बाल देवाचे प्रवादी मागतात 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 ताका म्हणटा प्रवादी आले आनीक व्हडल्यान बाब घालतो न्हीद लासतलो उठोवन दी उठय पूण कितें केलें लास्टाक रगत हात काटकन रगत दितात आनी कालें करतात जाल्यार ती वेदी बिलकुल ती कांयच जायना. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तो प्रवादी म्हणटा आतां हांव एक वेदी बांदता तातूंत उदक वता त्या वेदीचेर त्या सरी दवरतात लंकडाचेर उदक वता एक पटी वतले दोन पटी वतले तीन पटी वत म्हणटा आनी सगळी ती एरियांत ते उदकांत भरोवन येता आनी तो सरेस्पर देवा लागीं मागता आसतना सर्गींच्या राजांत उजो येवन ती वेदी सगळी भस्मून उडयता. देखून सुम्या कडेन मात्र आसा तो उजो आनी उदक दोनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. दुसऱ्या कोणा कडेन तो आसा कित्याक उजो रसुल्लोय देवानंत उदक रसलें देवानंत त्या उदकाच्या जरीक तत्वकारण करत आनी उजसकी तत्वकारण करत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी बाल देवाचे सगळे ते प्रवादी त्या उजान नाचून येतात सगळे येतात. तो एकलो प्रवादी मात्र देवाक आराधन करतलो प्रवादी मात्र उरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून चेत ना पळया हो भावार्थ मगच्या भावा आनी भयणी जशें तो सर्गीचो उजो देवान आयलो त्या बाल देवाच्या सगळ्या प्रवाद्यांक सगळें भस्मून उडयलें तो उजो प्रवादी कांय करूंक शकलो ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ताचो भावार्थ आसलो बरोवस आसलो पूण त्या बाल देवाच्या कितें प्रवादी आसले ते तांकां कोणाक देवाचेर भावार्थ नासलो तांकां बाल देवाक बालदेव देव न्हय ती एक मुर्ती जावन मात्र उरली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लास्टाक त्या बालदेवाच्या मुर्ती की तो सगळो पिठो करून उडयता तो प्रवादी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळे निसांतन करता एका निसा देवाक मात्र आराधन कर म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तुजे थंय आनी म्हजे थंय तो उजो पेटोवंक जाय ते खुरपेची झर वाळोवंक जाय आमचे भितर एका सायडीन खंडीत जावन तें उदक आत्मीक उदक खुरपेची झर आमचे थंय वाळतना आमचे वयर हर एकल्यांक आमी पळयतना आमकां काकुळत दया आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताचेर आमी दया दाखयता ताचो आमी मोग करता. दुस्मन आसूं जाल्यार मोग करूंक जाता म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एका कशेन उजो म्हळ्यार पवित्र आत्मा तुज्या मारिफात त्या मुखार तुजे मनीस येतना ताचें तें असलें खोटेपण ताचें तें असलें पाताक तें भस्म करून उडयता. ताका एक नवें जिवीत दिवचो उजो तुका नाश करचो उजो न्हय म्हाका नवें जिवीत दिवचो उजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. त्या प्रवाद्याक एक नवें जीव दिलो आनी त्या बालदेवाच्या प्रवाद्यांक सगळ्यांक नाश करून उडयलें त्या उज्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून मगच्या भावा आनी भयणी आमी समजून गरजे आमी आमचे जिविताचें बांदप कशें बांदून हाडटा कसलो भावार्थ. आज थोड्यांक गाळे भावार्थ म्हळ्यार कालें इल्लीशी पिडा अशें आयल्यार भावार्थ दंडलता. कोण कुटुंबांत कालें विशेश कालें घडल्यार तांचो भावार्थ दंडलता. कितेंय निराशपण आयल्यार भावार्थ दंडलता. प्रेज द लॉर्ड. पूण थोडीं आसात भावार्थान घट्ट आसात कितले प्रॉब्लेम येवन दी तो एक ल्हानशा भुरग्याचो विडियो हांवें आमच्या ग्रुपान पुरा घाला तुमी पळयला आसतले. प्रेज द लॉर्ड. ताका ताच्या बॉडींत ब्लड सर्क्युलेशन ना सगळें तें भुरगें काळें जालां एक 9 वर्सां प्रायाचें कितें ना आनी ताका डॉक्टर म्हणटात ताच्यो सर्जरी करीचे पूण केल्यार आमकां कांय सारकें ना. पूण ती आवय म्हणटा आमी सर्जरीक वचना. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते भुरगें म्हणटा आमी सर्जरीक वचना म्हाका सर्जरी नाका. एझेकिएल चॅप्टर 37 1-14 ते क्लेम करता भुरगें आनी म्हणटा ते भुरगें म्हणटा कशें त्या प्रवाद्यान एझेकिएल प्रवाद्यान त्या हाडांक देवान ताच्या मारिफात जीव दिल्लो गी तशेंच ते चेडूं म्हणटा म्हज्या हाडांकी म्हज्या कुडीकी देव जीव दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ते भुरग्याची फोटो पुरा हांवें ग्रुपान घाल्या तुमी केदां पळयत. प्रेज द लॉर्ड. ते आवय म्हणटा म्हजें भुरगें कशें एझेकिएल प्रवाद्यान देवान ताचे मारिफात सुक्या हाडांक जीव दिल्लो गी तशेंच म्हज्या धुवेक म्हज्या भुरग्याक जीव दितलो. देखून सर्जरी हांव करिना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक सर्जरी केल्यार कांय गॅरंटी ना डॉक्टरान सांगल्या. विशेष ते एक पिडा हांवें फस्ट टायम म्हज्या जिवितांत पळोवची. ब्लड सर्क्युलेशन स्टॉप जाला. ब्लड सर्क्युलेशन ना ताका बॉडीन सगळें काळें काळें जालां तें भुरगें जाल्यार कशें उलयता कोलो भावार्थ न्ही तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या भावार्थ पळया त्या भावार्थान
तें बचाव जाता तें भुरगें, त्या भावार्थान ती आवय बचाव जाता, त्या भावार्था वरवीं त्या कुटुंब बचाव जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी जाल्ले जाल्यार बेंगलोर व्हरता आनी खंय व्हरता, चेन्नय व्हरता, काले व्हरता न्ही. आमचो भावार्थ दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. देवाचेर अखंड भावार्थ दवरलो, खंडीत मुखल्या दिसांनी ते सक जावन मुखार येवंक पुरो भुरगें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कितें तो भावार्थ कळलो तसो तो पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमचो भावार्थ एफेसकारांचें पत्र सांगता 2 अध्याय 6वें वाक्य, एफेसियन चॅप्टर 2:6. आमचो भावार्थ कसो आसा म्हणून आमी परीक्षा करूंक जाय. एफेसियन चॅप्टर 2:6. क्रिस्त जेजू थंय कळ्ळें. क्रिस्त जेजू ते एकवटान जियेतल्यांक मात्र एकवटान कोण जियेतल्यांक तांकां आमकां ताणें जिवंत उठयल्यान. प्रेज द लॉर्ड. आमकां जिवंत उठयली आनी ताचे सवें सिंहासन कोलो एक उतार न्ही पळया. क्रिस्त जेजू थंय सकट सांगा. क्रिस्त जेजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सवें सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुवांव आनी जाकोबाची आवय येवन जेजू कडेन विनंती करता न्ही, म्हज्या पुताक एकल्याक तुज्या दाव्याक, एकल्याक तुज्या उजव्याक बसय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तो म्हणटा कोणें पुरा तें देवान फावो केलां तांकां मात्र मेळटलें. जर तुका फावो केला, म्हाका फावो केला, तें आमकां मेळटलें. फावो केला आमी होगडावन वचो. प्रेज द लॉर्ड. फावो करना म्हणनाका, फावो केला ऑलरेडी. पूण आमच्या कर्तुवा वरवीं, आमच्या नडत्या वरवीं, आमच्या एक एक पाटी भावार्थ धंडल्ल्या वरवीं आमी तें होगडायता. नाजाल्यार तें होगडावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. तें ऑलरेडी दिलां म्हाका आनी तुका. जेजूच्या सिंहासनार बसचे हक्क ताणें म्हाका दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमी हे होगडावन असो देवान दिल्लें धर्मार्थ देणे म्हाका आनी तुका त्या बावतिस्मा मारिफात मेळ्ळेलें देणे, हांवें आनी तुवें जोडले सक्रामेंता वरवीं मेळ्ळेलें देणे तें जावन आसा. आनी म्हज्या आनी तुज्या भावार्था वरवीं, म्हज्या आनी तुज्या मागण्या म्हज्या आनी तुज्या कालेती वरवीं, आमच्या कुडीच्या दोंडवण्याक आमी पयस केल्ले वरवीं, संवसाराच्या बुलवण्याक आमी वळख जायनातले बरी, दोळ्यांच्या पुस्तकांक आमी वळख जायनातले बरी जियेल्ल्या वरवीं हे हक्क आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर खंयचें गरजेचें आमकां संवसारांत गम्मत मारचें ह्या जेजूच्या सिंहासनाच्या लागीं बसचें. पळय, हांगा तूं गम्मत मारता जाल्यार थंय गम्मत मारूंक मेळचें ना. हांगा तुवें मजा मारताय जाल्यार थंय मेळचें ना. देखून आमी ह्या संवसारांत जिवंक कित्याक देवान आमकां धाडलां म्हळ्यार ताचें काम संपूर्ण करूंक आसा. आमकां दिल्लें काम तें संपूर्ण करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. भावार्थान पातयेन तें काम आमी करूंक आसा. देखून म्हाका तें देना ना हर एकल्यांक देणी आसात. प्रेज द लॉर्ड. देणी नातलेलो मनीस जल्मून ह्या संवसाराक येना. प्रेज द लॉर्ड. हर एकल्यांक आसा तुमचें देणें. तें देणें खंयचें म्हणून तुमी रेकॉग्नायज करन तें तुमी यूज करीचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां पळया, एक 100 जाणांक देव एका मिसावा खातीर विसरून काडटा जाल्यार तातूंत एक 80 जाणांक 80 जाणांक देव इंटरसेशन करूंक, विनवणेचें मागणें करूंक विसरून काडटा. प्रेज द लॉर्ड. मागीर 20 थोड्यांक जावंक पुरो देवाचे उतार परगट करूंक, थोड्यांक जावंक पुरो प्रवाद करूंक, थोड्यांक जावंक पुरो पवित्र आत्म्याचें देणें जावंक पुरो. हर एक संगती त्या थोड्यांक त्या 20% मात्र मेळचे. 80% लोक देवान विशेष देणें दिवन आपोवणें दिलां. त्या 80% लोकांक कोणाक म्हळ्यार देवाच्या समकर रावून विनवणें करचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांगा तावन कोण उलयता जावंक पुरो तो पवित्र आत्म्या वरवीं उलयता, पूण आमी मुखार लोकां मुखार उलयता, पूण इंटरसेशन करतलीं देवा मुखार उलयतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते एनकावंटर जाता देवा कडेन विनवणी करचे मनशां. देखून आमकां हर एकल्यांक कांय ना तरी एक देणें दिलांत, कोणाक तें इंटरसेशन देणें दिनातलीं कोणी ना त्या संवसारांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांगा जर जाल्यार तुमी सर्वांक तुमकां वर्तें एक देणें म्हळ्यार इंटरसेशन देणें दिलां. देखून तुमचो टायम वेस्ट करनाकात. मागा सगळ्या लोकां खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज सगळ्या संवसारांत कितें घडटा तुमी पळयतात तें पुरो तुमकां कळीत आसा. देखून हाचे खातीर मागतलो कोण आसा? देव म्हणटा कोण तरी म्हज्या मदें पडत गे,
मदें पडल्यार देव तांचे आयकता. जेन्ना सुदम आनी गमोर नाश करूंक येताना अब्राम मदें पडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताचे वरवीं एक कुटुंब तरी बचाव जालें. लॉत आनी ताचें कुटुंब बचाव जालें. प्रेज द लॉर्ड. दुसरे फावटी प्रत्येक जावन इस्रायल परचेक इजिप्तांतून भायर काडटा आसतना तांणी इस्रायल परचेन पाताक करता आसतना तांकां शिक्षा लावंक पडटना मोइसे मदें पडलो. प्रेज द लॉर्ड. मोइसे पडून तांचे कडेन मागले वरवीं जायत्या लोकांक देवान बचाव केले. प्रेज द लॉर्ड. हे प्रवादी पुरा कोण पुरा आसात ते एक एक पाटी देवान नाश करूंक पळयतना तांकां उठोवन तांकां मदें घाल्लें. तांकां ते मदें रावन बापा लागीं विनंती करतले. आज मगच्या भावा आनी भयणी आमचे मदें आमकां देवान विसरून काडलां. कितें पुरा संवसारांत घडटा आसतना आमी देवा मदें पडून ते देवाक आमी विनवणी केल्ले वरी देव त्या लोकांक बचाव करता. प्रेज द लॉर्ड. हे भाग तुमकां हर एकल्यांक दिला. कोणेय म्हाका देणे ना म्हूण सांगूंक जायना. हे विनवणीचें देणे हर एकल्यांक तुमकां दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मागोंक प्रयत्न करा. रोमाकाराचे पत्र सांगता 16वा अध्याय 20वे वाक्य. रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 20. देवाच्या सांगता असलेल्या मनशांक, देवाच्या सांगता जियेतल्या मनशांक हे सर्व देव दिता म्हणटा. पळया सांत पावल रोमाकारान बरयल्या पत्रांत तांकां अशी भासावणी दिता. पळया तवळ समाधानाचो देव सैतानाक वेगीच कोणाच्या म्हज्या पांयां ताळा घालून मस्तितलो. आनी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवय सदां काल आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सक्कर आमी सांगया तवळ समाधानाचो देव सैतानाक वेगीच म्हज्या पांयां ताळा घालून मस्तितलो. तवळ समाधानाचो देव सैतानाक वेगीच म्हज्या पांयां ताळा घालून मस्तितलो. आनी आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा आमचे सवय आसतली. समया जेजूची कृपा आमचे सवय आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून सगळी पदवी देवान आमकां दिल्ली आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही आमी उपयोग केल्यार खंडीत जावन 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 सांगता. जो आमचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 8वें वाक्य आमकां सांगता. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8. जो आमचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 8वें वाक्य. देवाचें उतर आमी सारकें आमी समजून काडून घे. आमकां कितें पुरा देवान दिल्लें आसा पळया. जो कोण पाता करता तो ताका ही पुरा पदवी आल्ली होगडायता तो पळया. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण पाता करता तो देवसारो. कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी. देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयिल्लो. जो तो म्हजें तें आसा जाल्यार म्हजें तें म्हज्या पातकाचे समस्या सगळे तो परिहार करता. प्रेज द लॉर्ड. आनी पातकातावन आमकां मेकळे दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हे खंयचेय वायट चिंता पळय जाल्यार तुका मदीं तक्षण इन्फॉर्मेशन मेळटा तें सारकें न्ही म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी देवा ते कनेक्ट रावल्यार मात्र आमकां हें नवें जिवीत मेळटा. हें 2026 देवान दिल्लें ती ही पुरा वाक्य जावन आसा, कोटेशनां जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड. 2026 ऑन जानेवारी 1 दिल्लें पुरा हें उतार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून माथेवाचो वांजेल सांगता 4 अध्याय 20 आनी 3 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 23. माथेवाचो वांजेल 4 अध्याय 20 आनी 3 वाक्या. उपरांत जेजू तांच्या सिनोगोगा शिकयत राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली 4 तरांची पिडाशेदां गुण करीत आख्ख्या गलिलियांत भोंवलो. प्रेज द लॉर्ड. देखून तुमी पिडाशेदां तें आसा हें आसा कांय ना. एखाद्याला तुमी करेक्ट देवा सांगता मागता जाल्यार देव तुमची पिडाशेदां कान उडयता. प्रेज द लॉर्ड. तुमची मात्र न्ही, तुमी हेरांक मागता आसतना तांची पिडाय गूण जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 एक स्त्री आसा, तिका चड एज्युकेशन ना आनी मागणें करूंक की सारकें गुंतूनातलें बायबल वाचूंक एज्युकेशन कांय ना. पूण आतां ती रित्रेक एक पटी गेल्ल्या वेळार तिका कितें की पवित्र आत्म्याचें अशें अभिशेक मेळ्ळें गे आनी ती मागण्याक जॉयन जाली आनी मागणें करता. आतां
ती सोर्व मस्त घरांनी मागण्या मागल्या म्हळ्यार पिढी आसता कोण आसा तांच्या घरा वचून ती मागण्या करता. हिंदू जावं दी आनी कोणी जावं दी कांय ती भियेना. प्रेज द लॉर्ड. खंय पुरा येता पळय तिचे तावन आतां म्हाका दिसता मस्त हांवें साक्षी आयकल्यो मस्त कॅन्सर पिडेस्त गूण जाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एकल्या स्त्रियेच्या 35 इयर्स तरणाटे एका चली असो पांय सगळो कातरून सगळे शिरो काण पुरा डायबिटीजान कुसोवन गेल्लो आनी त्या एक मराठी चेडवाच्या घरा वचून तिणें मागलें आनी ती बरी जाली. आदले फावटी हांव बंबई रेत्रे गेल्ले वेळार तिणें त्या भयणीक आपोवनान त्या आल्तारीर रावन तिणें साक्ष दिली. सो पांय पुरा दाखयलो नॉर्मल जाला. डॉक्टरान म्हणलें आनी व्हीलचॅर मात्र दुसऱ्यान तुका चलोवंक जायना म्हणून कंपून बरो जावन आतां चलोवन आसा ती स्त्री. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोली पुरा जपा अद्भुता. एज्युकेशन ना काय व्हड अपघात तितलें कांय ना पूण जाल्यार देवाचेर एक भावार्थ तिका विश्वास. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून देवाक तुमचें एज्युकेशनय गरज ना. तुमचे कॉलेज स्टडीज आनी कितें तुमचें फायनान्स तें पुरो खंयचेंय देवाक गरज ना पूण देवाक तुमी गरज आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी प्रशस तांकां मोगाचीं तुमी देवाचें देखून देवाचें काम करूंक आसा आमी. देखून सगळें तें कितें आसा सगळी पिडा शेदा जेजून कशी गूण केल्ली ताच्या संगत आमी जियेल्यार आमकां संपूर्ण तरान तो अभिषेक करता आनी आमच्या मारिफाती जायत्या पिडेस्तांक बरें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इसाया प्रवादी आमकां सांगता 60 अध्याय 2 वाक्य. इसाया चॅप्टर 60 वर्सेस 2 अशें आमकां देवाचें उतर सांगता. इसाया 60 वर्सेस 2. इसाया प्रवादी पुस्तक 60 अध्याय 2 वाक्य. देवाचें उतर पळया. 60 वर्सेस 2. पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला. पळयतात मग अंधकार विस्तारलो सगळ्या संवसाराचेर. राष्ट्रांचेर काळोख आयला. उजवाडाचे ना खंयचे हर कडेन झुजू त्या बरो चलता ह्या वर्सा. आनी चड आनी चड जाती आसा तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा. कोण देवा सांगता जियेता देवा सांगता रावता भावार्थान जियेता. कितें जाल्यार ही भावार्थ होगडाय नासतना समयाचेर विश्वास दवरून जियेता जाल्यार ताचेर सर्वेस्पर वयर सरता आनी ताची महिमा ताचेर दिश्टीक पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ह्या वर्सा आमच्या जिवितान देवाची कालें वयर पडचें. आमी देवा तें सर्वेस्परा तें वयर सराचें ताची महिमा आमच्या मुखामळार दिश्टीक पडाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर गांव तुका समियान जेसू. होगलाब तुका समियान जेसू. महिमा तुका समियान जेसू. समियान जेसू तुज्या पवित्र नांवान आमी मागता आसतना आमकां तुजी महिमा पळोवंक दी आनी तुजी महिमा आमच्या मारिफात संवसाराक परगट जावं दी. आमेन आमेन आमेन. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 1 अध्याय 10 वाक्य. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 1 अध्याय 10 वाक्य. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. देवाचें उतर करेक्ट सांगता आमकां क्लियर सांगता पळया. सांत पावल हाचे विशयी बरी बरी उतरां तो आमकां दिता. आमकां एनकरेज करता. म्हणटा आतां भावानो आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे सगळी परतून मागतां. तुमचे मदें एक सारकी भावना आसा. एक सारकी आमची भावना आसा जाय. ताका पळयल्यार हाका जायना हाका पळयल्यार ताका जायना हें आमचे मदें आसूं नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमचे मदें थंड आसा न्हय. ग्रुपिजम आसा न्हय. कुटुंबांत बाबाव मध्ये बबन्यामध्ये पुरा ग्रुपिजम तशें आसा न्हय. तुमी एका मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परिपूर्ण हे क्लियर आमकां बुधबार म्हळ्यार आमी जें कितें देवान सांगलेलें पळय भावार्था वरवीं मात्र तुजी बांदप तुवें बांदल्यार सारक्या रितीन तूं देवाच्या सिंहासनार बसूंक शकताय. देखून तें बांदिचें जाल्यार आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या नांवी सगळें परतून मागता म्हणटा सांत पावल. तुमी कितें जायचें तुमचे मदें एक सारकी भावना आसूंक जाय. आनी दुसरें एका मनाची एका काळजाची तुमचे मदें थंड आसना न्हय. आनी एका मनाची एकच अभिप्राय तुमचे मदें आसूंक जाय. तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया हालेलुया. देखून आमचे मध्ये काय जाता, हांव मागण्यांत आसताने, हांव मागणें करताने, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना न्ही. तशें ना, तुज्या भावा कडेन भयणी कडेन तुवें सारक्या रितीन तुजो संबंद आसाचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून हे संवसारांत आसतना आमच्या भावा भयणी सांगता हे मगान जिवंक जायना जाल्यार देवा सांगता मगान जिवंक जाता की साध्य ना, साध्य ना, ते साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून धर्मदूताची कृत्य पुस्तक सांगता 4 अध्याय 20 आणि 8 वाक्यात हांव न्हू. धर्मदूताची कृत्य पुस्तक Acts chapter 4 verse 28 to 30 हे उतार आमी आयकुया. धर्मदूताच्या ह्या कृत्य पुस्तकांत ह्यो संगती कितें बरोवन घाल्यात पळया. तेय आमचे बरीत आसले, तेय लायकत. मागीर तांकां ते याजकपणाक गेले म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. तांकां अभिषेक मेळ्ळें, एनॉयंटींग मेळ्ळें, आपोस्तलीक एनॉयंटींग. पयलीं ते सीस जावन आसले, मागीर ते आपोस्तल जाले. हें अभिषेक मेळ्ळें पेंतेकोस्ताच्या उपरांत. तांचेर पवित्र आत्मा देवन आयिल्ल्या वेळार आमचेरय पवित्र आत्मा देवन आयल्यार, आमचेरय पवित्र आत्मा आसा तो आमी उर्जीत केल्यार, ताका आमी जीव दिल्यार, ताची सकत आमी जाणा जाल्यार, तो आमचे भितर कशें काम करता आमी जाणा जाल्यार आमकां देवा सांगता जिवंक सुलभ जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालें. आनी अशें जे तुजे पदवेन आनी जानवायेन घडलें म्हूण थारायलेलें तें तांणी कार्याक हाडलें. प्रेज द लॉर्ड. त्या अपोस्तलांनी पुरा कितें देवान सांगलें तें कार्याक हाडलें. आमी ह्या संवसारांत आसतना देवान कितें आमकां काम दिलां तें कार्याक हाडूंक जाय. आनी आतां सर्वेस्पर तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तूं लक्ष दी. तांकां कित्याक अपोस्तलांक प्रत्येक जावन पेद्रूक आनी ताच्या सांगत आसल्यांक तांकां भितर हाडलें, ताका जरबदान मारलें आनी तांकां बेश्टायलें. जेजूच्या नांवान तुमी आनी मुखार देवाचें उतार म्हळ्यार परगट करूं नजो, जेजू क्रिस्ताक तुमी परगट करूं नजो म्हणून. पूण ते भायर येवन ते संतोशान फाटीं गेले. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूच्या नांवा खातीर मार्कांक तरी आमी फावो ते बरी जाल्या न्ही म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते येवन मागणें करता आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवका तुजे उतार धैर्यान परगट करचें कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी मुखार बोलता तुज्या भाग्यवान सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक कुणा आनी असर्यांक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. प्रेज द लॉर्ड. हांवें सांगलें न्ही ती मुंबयची स्त्री आनी हें कोटेशन सदांय मागता ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे मागणें ते परी जे पयलींचे 30 हे उतर आमी करया. सगळे आमी क्लेम करा. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक कुणा आनी असर्यांक करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक कुणा आनी असर्यांक करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक कुणा आनी असर्यांक करूंक तुजो हात दिवन आदार दी. प्रेज द लॉर्ड. आनी 30 आनी 1 वाक्या पळय ताच्या उपरांत कितें घडलें. हे परी ते मागणें करीत आसतना तो जोमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतार परगट करूंक लागले. प्रेज द लॉर्ड. ताचे मागीर म्हणटा जेजू तांचे सांगता दीस आनी रात म्हणले बरी वावरलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी सगळीं ह्या उद्द्याक हांगा म्हणसर आमी पावचे आमच्या एनॉयंटींग. प्रेज द लॉर्ड. जेजूच्या नांवान देवसार धांवडावंक कुणा आनी असर्यांक करूंक तसो हात दिवन आमकां तो आदार दिता सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थोड्यान ट्रान्सलेशन इल्लेशें चेंज आसा. थंय फर्स्ट सांगता कन्नडान ती चेंज आसा देवसार धांवडावंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुज्या सेवका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवसार धांवडावंक कुणा आनी असर्यांक करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवसार धांवडायचे कित्याक म्हळ्यार हर एक पिडा शिडेक ताचे एक कॉज कितें म्हणून आमी समजून काण गेल्यार आत्मीक तरान स्पिरिच्युअली संगतीत ताका एक कॉज आसता हर एका पिडेक. प्रेज द लॉर्ड. ते खंय थावन येता म्हणून समजून काण घेवन तें सगळें ब्रेक करून तें बायंड केल्यार ते मनशाची पिडा ती गूण जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रत्येक जावन हे करिस्मांत 40 दीस आमकां देवान फावो केल्ले धोंडोने करून
दान धर्म कर, मागणे कर, चड वेळ आमी देवाक दिवन ह्यो संगती आमी जोड काण घेवया आनी देवाच्या समकार एक दीस देवाच्या सिंहासनार जेजूच्या सिंहासनार बसचें हक्क ताणें दिल्लें तें आमी होगडावचें नाका. प्रेज द लॉर्ड. तें आमकां हर एकल्यांक मेळोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.